Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Purun. Book your seat today. Limited seats available. म्हादईच्या भांडोरा या नाल्याचे उदक वळवून ते मलप्रभेत सोडपाचो जो कर्नाटक सरकारची जी योजना असा त्या योजना विरोधात आयज खानापूर हांगासर लोकप्रतिनिधी, शेतकरी, ग्रामस्थ आणि पर्यावरण प्रेमी यांच्यात बैठक झाली आणि या बैठकीत या प्रकल्पाविरोधात पुढील लढो कसो दिवपाचो या विषयाचेर चर्चा झाली आसा. It is a mistaken priority of the government, misuse of the Malaprabha catchment area, deforestation in catchment, and a complete abuse. This resolve is not for Khanapur Taluka alone, because if Khanapur Taluka survives, all the talukas in Belgaum and Hubli Dharwad will survive. Khanapur Taluka is a front of all these talukas because the nature and the eco-sensitive region and the Western Ghat here are the origins of Malaprabha, Ghataprabha, Mhadai and Shapura. So that is first resolve that we have made with all the villagers, all the stakeholders, all the farmers from all faiths, all religions, all languages and of all parties. This is a non-political movement for the people, by the people. या म्हादई खोऱ्यात जो ग्रामपंचायती आसात त्या ग्रामपंचायतींनी या विरोधात ठराव घेवचो, तसेच खानापूर नगरपालिकेन या विरोधात ठराव घेवचो आणि या प्रकल्पाक विरोध करचो असो निर्णय या बैठकीत घेतलेलो आसा. आमच्या ग्रामपंचायतीतर्फे आम्ही या योजनेचा निषेध करतो, विरोध करतो. हे आमच्या गावाच्या, आमच्या तालुक्याच्या, आमच्या जिल्ह्याच्या आणि उत्तर कर्नाटकाच्या हिताच्या विरोधी आहे. त्यामुळे ही योजना रद्द करावी म्हणून ठराव पास करणे हा आणि एक मुद्दा आहे. आयची जी बैठक आसा ही गोंय सरकारान जर तितून लक्ष दिलें जाल्यार एक मोठी शक्ती ह्या वाठारांत निर्माण जाल्लेली आसा आनी त्या लोकांनी मागणी केल्लेली आसा की आपलो जो भाग आसा, जो प्रदेश आसा, जंगल आसा, जमीन आसा आनी ही जी जलसंपत्ती आसा हो सगळो वाठार जो आसा हो गोंयांत आसपावचो, गोंयांत ताचो सहभाग करपाचो. कारण भाशीक, सांस्कृतीक, सामाजीक दृश्ट्या हे लोक जे आसा हे लोक गोंयाशी निगडीत आसा आनी ताका लागून हो सगळो जर भाग एकठांय जालो जाल्यार निश्चितपणान गोंयची शक्ती जी आसा ही बळिश्ट जातली. कळसा भांगराचो जो प्रश्न आतां इतलो चिगळलेलो आसा आनी हे उदक जे आसा तें हुबळी धारवाड ह्या वाठारांत व्हरपाचें थारायलेलें आसा. त्या गजालीक खंय तरी आळो जो आसा तो लोकशक्तीच्या माध्यमांतल्यान बसतालो आनी एकंदर हो विशय सुटावो जावच्या नदरेंतल्यान एक बरी सुरवात जातली. आणि ज्या शेतकऱ्यांका जे भांडोरा नाल्याची जे पाणी ओळपा खातीर जे योजना राबोवपा खातीर जी शेतकऱ्यांका जमीन संपादन करपा खातीर जी नोटीस धाडिल्ली आसा त्या नोटिसा विरोधात कायदेशीर लढो दिवपाचो डिसिजन या बैठकीत घेतिल्लो आसा. आणि या वेळाचेर या तेंच्यांनी तहसीलदार, खानापूरचे तहसीलदार हांकांय या प्रकल्पा विरोधात निवेदन दिल्लें आसा. पूण सगळ्यांनी गोंय सरकारा कडेन विनंती केल्ली आसा की तुमी ह्या आमच्या मुवमेंटा खातीर तुमचे वटेन तुमी हो ह्या प्रकल्पा विरुद्ध तांत्रीक दृश्टीन, कायदेशीर दृश्टीन रेटो लायचो.